नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो योगार हांव गौरीश परबामोणकार तुमकां सगळ्यांक बरी सकाळ आवडता आणि सकाळच्या ह्या मुखेल खबरांक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। पर्यटनाक उर्बा दिवपा खातीर 247 कोटींची केल्या तजवीज, पूण बेकायदेशीर हॉटेलांक लागून बुडटा सरकाराची येणावळ। काँग्रेसीचे हारे खातीर मतदार जबाबदार म्हणटा दिलायला। गोंयांत काँग्रेसीची जातली फेररचणूक, राष्ट्रीय फुडारी राहुल गांधीन दिल्लीत घेतली म्हत्वाची बसका। फुडल्या 2 वर्सांत इलेक्ट्रीक गाडयांच्या किमतीत जातलो उणाव, सांगता केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी। आणि 115 इलेक्ट्रीक बशी घेवपाचो कदंब महामंडळाचो निर्णय, अर्थसंकल्पात 37.50 कोटी रुपयांची केल्या तजवीज। खर्च आणि येणावळीचो खंयच मेळ बसना तरी सरकार म्हणटा भिवपाची गरज ना। गोंयच्या पर्यटन मळाक घटमूट करून तांकां संवसाराभरांतले फामाद पर्यटनाचे केंद्र करपाची मोख मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान दवरला। ते खातीर ह्या वर्साच्या अर्थसंकल्पात तांणी पर्यटना खातीर 247.16 कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची माहिती अर्थसंकल्पीय अधिवेशना वेळार दिला। पूण फाटल्या 4 वर्सांचो नियाळ घेत जाल्यार गोंयांत येवपाचो विदेशी पर्यटकांचो आंकडो देंवता, तशेंच गोंयांत वाडिल्ली बेकायदेशीर हॉटेलां आनी विलास हांचेर सरकाराचें नियंत्रण नाशिल्ल्यान पर्यटनांतल्यान येवपी महसूल बुडटा अशें अर्थीक सर्वेक्षणाच्या अहवालांत दिसून आयला। गोयच्या 2022-2023 अर्थसंकल्पात 247.16 कोटी रुपयाची तरतूद करीत गोयाक संवसारभरातले फामाद पर्यटन केंद्र करपाची मोख मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दवरल्या। सभापती महाशय, पर्यटन खात्याक ह्या वर्सा 247.16 कोटीची आर्थीक तरतूद आमी केल्या। गोंयांत दर वर्सा व्हड संख्येन पर्यटक येतात। 2020 ह्या वर्सा कोरोनाच्या महामारीच्या काळात लेगीत 26,71,533 देशी आणि 3,193 परदेशी पर्यटक गोव्यात प्रसंती दाखयली, हे विशेष। मात सरकाराच्या आर्थिक सर्वेक्षणाच्या अहवालाप्रमाण फाटल्या 4 वर्सात गोयात विदेशी पर्यटक येवपाचो आंकडो उणो जाला अशें फुडें आयला। 2018 वर्सा गोयात 9,33,840 विदेशी पर्यटक आयल्यात। 2019 हो आंकडो मातसो वाडलो। 2020 मात कोविड महामारीच्या काळात फकत 3 लाख विदेशी पर्यटक गोयात आयल्यात, जाल्यार 2021 ते आयज मेरेन गोयात फकत 22,000 विदेशी पर्यटक पावल्यात। गोयाक आंतरराष्ट्रीय पावंड्यावेले पर्यटन थळ करतना कोयराचो विलो लावपा खातीर तशेंच पर्यटकांची सुरक्षा आणि दर्यादेगांचेर जीवरक्षकांच्या सुविधे खातीर 48.66 कोटी रुपयांची तरतूद केल्या। चड गर्दी आसता तेन्ना जावपी कचऱ्याची विलेवाट लावपा खातीर एक विशेष उपाय योजना आमी बेगूनच चालीक लायतले। समेस्त पर्यटनाच्या सुरक्षे खातीर आणि विशेष करून ताका दर्यांत बुडपा पासून वाचोवपा खातीर बीच सेफ्टी मॅनेजमेंट चालीक लावपाक 48.66 कोटीची तरतूद केल्या। दुसरे वटेन गोयात पर्यटन महसूल बुडपाचे कारण गोयात वाडिल्ली बेकायदेशीर हॉटेलां आणि विलास। गोयात पर्यटन उदरगत महामंडळाच्या आंकड्या प्रमाण वट्ट 76% हॉटेलां आणि विला बेकायदेशीर आसात। एक नदर मारूया गोयच्या ह्या बेकायदेशीर हॉटेलांच्या आंकड्याचेर। अ दर्जाची 15 हॉटेलां बेकायदेशीर, ब दर्जाची 101 हॉटेलां बेकायदेशीर, क दर्जाची 532 हॉटेलां बेकायदेशीर, जाल्यार ड दर्जाची 4,872 हॉटेलां बेकायदेशीर आसात, जाल्यार 400 विला आणि 6,000 फ्लॅट बेकायदेशीर आसात। गोयात वाढूंक लागिल्ले बेकायदेशीर पर्यटन आणि ताका लागून पर्यटनाचो बुडपी महसूल हाची दखल मुख्यमंत्र्यान ह्यान पयलीं घेतल्या। मात आता प्रश्न उप्रासता तो म्हणल्यार मंत्र्याच्या आशीर्वादान चलपी ह्या बेकायदेशीर हॉटेलांक सरकार कायदेशीर करतलो काय ताचेर खर कारवाय करतलो?
ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. काँग्रेसीचे हारे खातीर मतदार जबाबदार. भाजप सत्तेर आयिल्ल्यान काँग्रेसीची शिवोलेची आमदार डिलायला लोबोवन बेजार जावन सत्ताधारी भाजपाचेर खर टिका केल्या. मतदारांक जर भाजपान नाकाच असली जाल्यार तांच्या खातीर एकमेव पर्याय असलो तो म्हळ्यार काँग्रेस, अशें काँग्रेसीची शिवोलीची आमदार डिलायला लोबोन सांगले. डिवायड अँड रूल पॉलिसी ब्रिटीश सरकारान हाडिल्ली आणि ती अजूनय राजकारणात चलता असो खर आरोप करीत डिलायलान सत्ताधारी भाजपाचेर उतरांचे फार पेटयले. हांवें माझ्या चेड्याक घराघरांनी स्पेशली टू टेल द यूथ, सी बाबा, इफ यू डोंट वॉन्ट बीजेपी, इट इज ओनली काँग्रेस, because the others will all divide our secular votes and here BJP will win. That maths, that calculation had to be told to individuals. Individually, एकट्याक सांगपाची गरज आसली. सांगिना जाल्यार कोना. आणि आता सगळे म्हणटा बीजेपी कशें येयल्या, बीजेपी हेच करून येयल्या. It is the divide and rule policy of the British, which is being continued now. Yes, it's the fact. In the coming years, again, I'm telling you, more parties will come to divide our votes. वाडट्या म्हारगायेन लोकांचे अच्छे दिन सोपयले. वाडट्या म्हारगायेन सर्वसाधारण मनशाचेर हावळ हाडल्या. मेळिल्लो पगार म्हयन्या भितर सोंपता. भाजपाचे अच्छे दिन फकत वेंचणुकीच्या पयलींच दिसताले. आता गोंयकारांक भाजपाचे खरे रूप दिसून येतले, अशें तिचे म्हणणे. गोलमाल है. It's all they take from one pocket and put it in your name. This is not fair at all to our ladies and to our Goans who are working day and night to make their ends meet. दिसरा ते महिन्याचो 22 तारीख 23 तारीख येता म्हणल्यार सगळी ती बिलां पळोवन लायटीची बिलां, उदकाची बिलां तेन्ना चालू जाता. तेन्ना म्हणल्यार ते गोवान ते कितले 8,000 10,000 म्हयन्याक दिल्ले तोय बजेट काबार. कोहे म्हणून फारीक करपाची ती बिलां, कोहे म्हणून ते दादल्यान ते पेट्रोल घालपाचें, डिझल घालपाचें गाडयेन. This is the अच्छे दिन. This is the अच्छे दिन where as soon as the elections are over, the prices are rising. Why were they not rising before the elections? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. काँग्रेसीचो केंद्रीय फुडारी राहुल गांधी हांणी बुधवारा दिल्लीत गोंयच्या काँग्रेस प्रदेश समितीच्या फेररचणुके विशीं म्हत्वाची बसका घेतली. पक्ष संघटनेचो पुनर्रचने खातीर आनी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या फुडाऱ्याची नियुक्ती खातीर पक्षाच्या आमदारां वांगडा बसका घेतली. काँग्रेस पक्षाच्या गोंय प्रदेश समिती आनी फुडारपणा भितर पुराय बदल करपाचो निर्णय घेतला. काँग्रेसीचे गोंय फुडारी आनी वांगड्यांची मतां काँग्रेसीन नोंद करून घेतल्या. राहुल गांधीन गोंयचो काँग्रेसचो आदलो मुखेली गिरीश चोडणकार, अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचो सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाल आनी काँग्रेस खासदार रजनी पाटील हांकां मेळोन गोंयच्या वेंचणुके विशीं नियाळ घेतलो. फुडल्या 2 वर्सांत भारतांतल्या इलेक्ट्रीक गाडयांची किंमत पेट्रोल गाडयांच्या किंमती इतली सकयल देंवतली. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन अशें सांगलां. हायड्रॉनाची निर्यात करपी देश म्हणून भारताची वळख निर्माण जावची हे खातीर मुळाव्या साधन सुविधांचे उदरगती खातीर फावो ती गुंतवणूक केल्ल्याचें तांणी ह्या वेळार सांगलें. देश आतां दिसान दीस आधुनीक जायत आसा आनी आतां पेट्रोलाची दर दिसान दीस वाडत आशिल्ल्यान लोक इलेक्ट्रीक गाडयो चड प्रमाणांत खरेदी करता. देशांत आतां मेरेन वट्ट 10,95,746 इलेक्ट्रीक गाडयांची नोंद जाल्या. तातूंतल्यो दुचाकी गाडयांची विक्री 423% पावल्या, जाल्यार चारचाकी गाडयांची विक्री 238% पावला. तर बशींची विक्री 1,02,50% पावला अशें येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन सांगलां. और ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो पानी से बनता है. ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने स्पेशल इनिशिएटिव लिया है कि अब पेट्रोल डीजल के बजाय हम लोग अब इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी और ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक पर आएंगे. अब इलेक्ट्रिक लोग मुझे बोलते कितने साल में आएंगे, कब आएंगे, कोई जरूरत ही नहीं बोलने की. मेरे पास आंकड़े, अभी बस का राइज 1200% हुआ. स्कूटर टाटा की इलेक्ट्रिक की अभी गाड़ी आई है, लोग मुझे बोलते पत्र दो, गाड़ी मिल रही है. आपको बताता हूं, इलेक्ट्रिक की आज से
मैक्सिमम 2 साल के अंदर पेट्रोल की स्कूटर मोटरसाइकिल, पेट्रोल की ऑटो रिक्शा और पेट्रोल की कार, इसके बराबर इलेक्ट्रिक की कार, स्कूटर, ऑटो रिक्शा की कीमत होगी। मैं आपको बता रहा हूं, अभी लिथियम आयन बैटरी की कीमत कम होते जा रही है कि अगर पेट्रोल के लिए अगर आप 100 रुपए खर्चा कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक के लिए 10 रुपए लगेंगे। आवाज भी नहीं आता, धुआं भी नहीं निकलता और इतनी अच्छी गाड़ी अभी ये कदंबा महामंडळाची येरादारी सुविधा पर्यावरण पूरक करपाच्या हेतान कदंबान आनीक 115 इलेक्ट्रिक बशी घेवपाचें थारायला, अशी माहिती प्रमोद सावंतान दिला। ते खातीर 37.50 कोटी रुपयांची तरतूद केला, जाल्यार सध्या 35 AC इलेक्ट्रिक बसींची सोय चालीक लायल्या, अशें ताणें सांगलें। Speaker sir, under the FAME 2, the scheme of the Government of India, 35 AC electrical buses have been received and operational on the various routes in the state of Goa. Delivery of the balance 15 AC electrical buses is expected soon. Further, in the second phase of purchasing the additional 100 buses, I have provided rupees 37.50 crores for the year 22-23. भाजप सरकारान वेंचणूक जिखून थोड्याच दिसा भितून अर्थसंकल्प मांडलो खरो, मात सरकाराच्या अर्थसंकल्पात येणावळ आनी खर्चाचो मेळ बसना। सरकारान स्वताच दिल्ले म्हायती प्रमाण तांची चडशी येणावळ आनी पगार घेतिल्ले कर्ज भरपाकूच काबार जाता, अशें सांगता। जण एकल्या गोंयकाराची इच्छा आकांक्षा पुर्ती करपाचो हावेस आमी मनाक बाळगिला। समृद्ध गोंय, सुजलम गोंय, सुफलम गोंय, सुविध गोंय, सुनियोजित गोंय, सुख शांतीमय गोंय, प्रेक्षणीय गोंय, उद्यमीय गोंय, आरोग्यवान गोंय, समृद्धय गोंय, प्रागतीक गोंय अशा विविध आयामांतल्यान अग्रेसर जावन घडपी स्वयंपूर्ण गोंय घडोवपाची मोख दवरून परत एक फावटी सांगता, भिवपाची गरज ना। केंद्राच्या आलाशिऱ्याचेर स्वयंपूर्ण गोंयची सपना। सावंत सरकाराच्या अर्थसंकल्पात ना येणावळ आनी खर्चाचो मेळ, मात सरकार सांगता भिवपाची गरज ना। गोंयचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान भिवपाची गरज ना म्हणत बुधवारा सुमार 24,500 कोटीचो अर्थसंकल्प मांडलो। ह्या अर्थसंकल्पांत सरकारान कर वाडोवंक ना म्हण सरकाराची तोखणाय जाता असली तरीकय सरकाराचे कर्ज वाडल्यात। केंद्रांतल्यान आयिल्ले पयशे आनी GSTच्या आशेचेर सरकारान अर्थसंकल्प मांडिल्ल्याचे दिसून येता। नदर मारुया सरकाराची येणावळ आनी खर्चाचे टक्केवारीचेर। सरकाराक 34.9% येणावळ राज्याच्या टॅक्सांतल्यान येता, 18% येणावळ नॉन टॅक्स येणावळींतल्यान येता, उरिल्ले 15.7 आनी 17.7% केंद्रीय ग्रांट आनी केंद्रांतल्यान आयिल्ले GSTंतल्यान येतात। जाल्यार विंगड विंगड येवजणे खातीर सरकारान 13.7% कर्ज घेवपाचें येवजिला। आता सरकाराचो खर्च पळोवया। सरकाराच्या येणावळींतलो 25.7% खर्च पगार, दिसावडो आनी पेन्शनाकच वता। सरकारान घेतिल्ले कर्जाचे जूर भरपाक येणावळींतलो 18.7% पयसो खर्च जाता। उरिल्लो सगळो पयसो अत्यावश्यक खर्चांचेर सोंपता। बजेट जे प्रेजेंट केलां पळय, दीस इज बजेट, हें स्वप्नाचें बजेट आहा, ड्रिम्साचें बजेट आहा, इम्प्लिमेंट करपाक व्हेरी डिफिकल्ट आहा, कारण पयशे ताणें एडिशनल टॅक्सीस कांय बसोवना, पयशे खंयच्यान येतले ताजेर कांयच ना। पूण म्हाका दिसता अलॉटमेंट केला 15 लाख 50 लाख 2 कोटी असो अलॉटमेंट करून दवरला, बट इट विल बी व्हेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू इम्प्लिमेंट। स्वयंपूर्ण गोंयची सपना ह्या सरकारान गोंयकारांक दाखयल्या, तरीकय केंद्राच्या आदारा शिवाय गोंय स्वयंपूर्ण जावंक शकना, अशें भाजप सरकाराचो मंत्रीच सांगता। Ultimately, everything is a challenge. It is a very difficult situation we are passing through. We have been able to tide over and carry on the momentum of growth, momentum of development in Goa because of assistance from the center. कोविड महामारी उपरांत मांडिल्लो गोंय सरकाराचो हो पयलो अर्थसंकल्प। ह्या अर्थसंकल्पांत गोंयकारां खातीर 3 फुकट सिलिंडर दिवपाची लोकप्रिय घोशणा सरकारान केल्या, मात लोक म्हारगायेक बरेच बेजार आसात। सरकारान भिवपाची गरज ना म्हणला आसुंये, मात गोंयकारांक येणावळ आनी खर्चाचो मेळ घालूनच आपले बजेट करचे पडटले। गोमंतक TV खातीर प्रतीक परब।
गोंय घुवळी वखदांच्या वेव्हाराचें केंद्र जाला ते खातीर गोंय पुलिसांनी घुवळी वखदां आड आपली मोहीम खरपणान राबोवपाक सुरू केल्या. ह्या मोहिमेच्या फाटभुंयेर बेरेस्तारा मडगांव आनी वेर्णा घुवळी वखदांचो वेव्हार करपी 2 गुन्यांवकारांक पुलिशेन अटक केल्या. दोनाय घडणुकेत सांपडिल्ले हे गुन्यांवकार मूळ उत्तर प्रदेशाचे जाल्यार हे प्रकरणाचो फुडलो तपास पुलिशेन सुरू केला. करमळे केरी हांगा बागायत शिंपपाक बांदिल्ले तळयेंत बुडून 2 भावंडांक मरण आयले. नव्या नायक आनी हर्ष नायक अशीं तांचीं नांवां आसात. करमळे केरीच्या नायक फॅमिलीचेर ह्या घडणुकेक लागून दुख्खाचो दोंगर कोसळ्ळा. ह्या भावंडाचे आवय बापूय नोकरी करतात. आवय बापूय कामार गेल्ल्या उपरांत आजी आजो ह्या भुरग्यांक सांबाळटाली. कॉल येले आयडी हॉस्पिटलांत ती 2 भुरगीं हेंचें नांव हर्ष दीपक नायक आनी नाव्य दीपक नायक. नाव्य 8 वर्सांचे आनी हर्ष हो 3 वर्सांचो. तांकां ब्रॉड डेड हाडल्या म्हणून फ्रॉम करमली पंडा गोवा. मागीर तेजे नंतर तांचो पोस्टमॉर्टम जालो. पोस्टमॉर्टमाक तांकां कॉल दिलो की ड्रावनींग म्हणून आनी इन्क्वायरीक कळ्ळें की ती तेंचे एक कुळागर आहा थंय एक बांय आहा. ते बांय म्हटल्यार ती टँक आहा ते कुळागर वॉटर कुळागराक यूज जाता. ते हितून ती ड्रावन जाले म्हणून. फुडली इन्क्वायरी आमची कितें आहा ती चालू आहा. बॉडीज हँडओवर केले. बॉडीज आमी रिलेटिव्जांक ऑलरेडी हँडओवर्स केले. कितल्या जाले इन्सिडेंट? पळय आमकां 3 कॉल येयले. 3 o'clock आमकां कॉल येयला आयडी हॉस्पिटलांत. म्हणजे त्याची पयलीं जाले तेजे पयलीं म्हणल्यार एक 2:45 जावंक शकता. सर पेरेंट्स आनी दोनी वर्किंग? पेरेंट्स दोनी वर्किंग गव्हर्मेंट सर्वंट. ती कोणा कडेन आसताली? भुरगीं आतां ती इन्क्वायरी आमची ती चालू आहा. इन्वेस्टिगेशन चालू आहा तेजेर कितें आहा खंय गेल्ली कितें गेल्ली ती भुरग्यांचें इन्वेस्टिगेशन आमी चालू आहा. कुर्ती खांडेपार आशिल्ल्या बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्ड उडोवपाच्या कामाक सुरवात जाल्या. 2 स्क्रॅप यार्ड सद्याक उडयला आनी 9 स्क्रॅप यार्ड उडोवपाच्या वाटेर आसा. ह्या स्क्रॅप यार्डात गाडयो, बॅटरो, मिशिनां चोरून हाडून डिसमेंटल करून विकतात अशी कागाळ 2019 RTI कार्यकर्ते संदीप पारकर हाणें नोंद केल्ली. त्या प्रमाण आतां ह्या स्क्रॅप यार्डार कारवाय सुरू जाला. 2 दीस आदीं सिवरेज ट्रिटमेंट सायटी वयल्यान एका मिशिनरी गायब जाल्ली. पुलिसेक कागाळ केल्या उपरांत हीच मिशिनरी पुलिसांक स्क्रॅप यार्डात आढळून आयली. असल्या बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डा खातीर गोंयांत चोरयेचें प्रमाण वाडलां म्हणून गोंयभर आशिल्ल्या असल्या बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डाचेर कारवाय करची अशी मागणी संदीप पारकर हाणें केला. दोन 2019 डेमोल्युशनाक येयल्ले 2020 ते खंय तरी एक पंचायतीन मागिल्ली फायल गायब जाली. तेजे नंतर नवीन सेक्रेटरी येयलो आनी प्रोसेस परत सुरू जालो आनी आज तेजो रिजल्ट येवपाक लागला की ऑलरेडी एक डेमोल्युशन जाल्लें आसा. सेकंड डेमोल्युशन प्रोसेस चालू आसा आनी उरलेली 9 जी स्क्रॅप यार्डां जी आसा ती स्टेप बाय स्टेप इन कमींग डेज सगळी डेमोल्युशन करून जातली क्लियर. 2 दिसां पयलीं एक केस जाल्ली आसा जी सेवरेज ट्रिटमेंट प्लांटाची जी मशिनरी आसा होल मारून जमनींतल्यान पायप पास आवट करपाची ती मशिनरी चोरेक गेली. जेन्ना इन्स्पेक्शन जालें कंप्लेन जाली तेन्ना कळ्ळें की ते आज जे डेमोल्युशन चालू आसा त्या स्क्रॅप यार्डान ती मशिनरी सापडली. जेका लागून त्या स्क्रॅप यार्ड ओनराक अरेस्ट केल्लो. 1 दीस तो भितर उरलो. काल सांजचो तो बेलाचेर सुटलेलो आसा. तेका लागून हे वन्स अगेन प्रूव जाल्लें आसा की हांवें जी कंप्लेन केल्या ती इन रायट डायरेक्शन आसा आनी सगळीं स्क्रॅप यार्डां बंद करपाची गरज आसा. हांव बेरेस्तारा दनपारा राहुल भांबरे हाची आम आदमी पक्षाचो राष्ट्रीय म्हणयारो पदाचेर वेंचणूक जाल्ली. मात दीस सोंपच्या पयलींच राहुल भांबरेन आपाक राजिनामो दिलो. अशें जालें तरी कितें? फाटल्या कांय दिसांनी आपाचो एक गडो पडत आसा आनी आतां आनी एक गडो पडलो. आतां आप एक पाखाचो मोड जावन गोंयांत नाचता काय कितें अशें दिसपाक लागलां. करंजोळ 70 गांवच्या लोकांनी नरभक्षक म्हणून भंय उक्तायत एका मानग्याची हत्या केली. जाल्यार ह्याच गांवच्या लोकांनी कांय दिसां पयलीं म्हादय अभयारण्यात सुरू जाल्ल्या व्याघ्र गणनेक विरोध केल्लो.
शेड्यूल 1 वाईल्ड लाईफ ऍक्ट 1972च्या अंतर्गत ज्या मानग्याचे संरक्षण केला त्याच मानग्याची हत्या केल्ल्याची घडणूक करंजोळ सत्तरी हांगा घडल्या. म्हादय अभयारण्य आशिल्ल्या जाग्यार ही असली घडणूक घडटा ही खूप लजेची गजाल अशी खंत पर्यावरणाचे अभ्यासक राजेंद्र केरकार हांणी उक्तायल्या. करंजोळ सारख्या गावात एका मगरीची एका मानग्याची हत्या जाता हे आमकां दिसता की म्हादय अभयारण्य क्षेत्रांत लेगीत ही रानटी जनावरां असुरक्षीत आसा. सध्या ह्या वाठारांत 4 आणखी मानगे आसा. वन खात्यान तांचे संवर्धन आनी संरक्षण करपाच्या नदरेंतल्यान किंवा तांचे पुनर्वसन हेर वाठारांत करपा खातीर प्रयत्न करपाक जाय. 28 मार्चा सावन म्हादय अभयारण्यात व्याघ्र गणना सुरू केली. पूण करंजोळच्या थळाव्यांनी अभयारण्यात आशिल्ल्या आपल्या जमिनीचे प्रश्न पयली सुटावे करचे अशी मागणी करीत व्याघ्र गणनेक विरोध केलो. व्याघ्र गणना जावप ही चड महत्वाची गजाल आसा आनी हे मतीन धरून आमी सगळ्यांनी व्याघ्र गणना जावपा खातीर सहकार्य दिवप गरजेचें आसा. थळावे लोक करंजोळचे तेंच्यो काजूच्यो बागायती तेंची रावपाची जी लोकवस्तीची जागा आसा ताचें संवर्धन जावचें, तांकां त्या संदर्भात मालकी मेळची हातून मातूय दुबाव ना. परंतु व्याघ्र गणना जावप चड गरजेचें आसा. इतलेच न्हय तर माझो करंजोळच्या थळाव्यांक पुराय तेको आसा आणि हे संबंधात आपण मुख्यमंत्र्याक पत्र बरोवन ही व्याघ्र गणना बंद करपाची मागणी करतलो अशें कळीत करून थळावो आमदार विश्वजीत राणेन लेगीत ह्या व्याघ्र गणनेक खर विरोध केला. राज्यांत आयज डॉक्टर प्रमोद सावंतचे जे नेतृत्वाचे सरकार परत एकदा लोकांनी निवडून हाडलेलो आसा. आमी सगळे ते सरकाराचो एक भाग आहा. लोकांचो इंट्रस्ट आमचो इंट्रस्ट. टायगर रिजर्व करपाक म्हाजो पूर्णपणे विरोध आसतलो. पूण त्याच बरोबर हांव एक तुमकां सांगूंक सोदतां की कसले सर्वे कितें आयज म्हाज्या कानार तरी कितें येवंक ना. पण जर तुमी म्हणटा लोकांचो जर विशय आसलो हांव लोकां बरोबर सदां आसतलो. गोंयांत फाटल्या 10 वर्सां सावन मायनिंग बंद आशिल्ल्या कारणान जंगलाच्या जागेत बरीच वाड जाल्ली आसली तरी लेगीत सरकाराच्या 3 व्हडल्या प्रकल्पां खातीर राखीव जंगलाचेर परत एक फावट सावट येवपाची शक्यताय आसा. आणि साहजिकतायेनूच वन्य जीवांचेर लेगीत हे सावट येतले हे निश्चित. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. TCP मंत्र्यांच्या अधिकारांक खाटी वाटचे पयलींच लायली कातर. प्रादेशीक आराखडो 2021 प्रमाण मंजुरी दिवपी समिती बरखास्त. खात्या वतीन तालुको पावण्याचेर 1000, जिल्लो पावण्याचेर 2000 आणि मुख्य नगर नियोजकाक 2000 चौकण मिटरा परस चड बिल्ट अप प्रस्तावांक मान्यताय दिवपाचे अधिकार. उदका पुरवणे खातीर 721.72 कोटी तरतूद केला अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी अर्थसंकल्प मांडटना दिल्या. हर घर नल से जल येवजणेक राज्यभर चालीक लायल्या. तशेंच जलजीवन मिशना खातीर 100 कोटींची तरतूद केल्या अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिला. उदकाच्या बिलांचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर दर उदका पुरवण विभागात सप्तकांतलो 1 दीस राखीव दवरतले अशी घोशणा तांणी केली. उदका पुरवणेचो नियाळ घेवपी अहवाल तयार करपा खातीर खासा यंत्रणा चालीक लायतले अशेंय ताणें सांगलें. सभापती महाशय, सार्वजनीक बांदकाम खात्याक 2099.80 कोटीची आर्थीक तरतूद करपाचें थारायलां. सभापती महाशय, पेयजल वितरणाच्या क्षेत्रात गोंय देशभरांतल्या राज्याच्या तुलनेन आघाडीचेर आसा म्हटल्यार अतिताय जावची ना. पायपलायनींतल्यान जावपी घरगुती उदक पुरवणी बाबतींत सगळेच घराबे जोडचे हें आमचें गोंय देशांतलें पयलें राज्य थारलां. केंद्राच्या जलजीवन मिशनच्या जायराती प्रमाणे हर घर नल से जल साध्य करपी गोंय हें पयलें राज्य. पुराय उदक पुरवणी कामां खातीर आमी ह्या वर्सा 721.72 कोटीची तरतूद केल्या. हातूंतल्यान 100 कोटीची तरतूद ही जलजीवन मिशन खातीर आसतली. स्पीकर सर, our state will be the first state in the country to achieve the real-time monitoring of water supply system, and tender is already invited for the implementation in this financial year. Speaker sir, during the financial year, we propose to commence off 10 MLD water treatment plant, Pali, costing of rupees 10 crores. 25 MLD at Ganjem, costing of rupees 120 crores. 15 MLD at Sandil, costing 95.71 crores. 3 MLD at Kolem, Dharbandoda, costing of rupees 30 crores.
30 MLD at Ostoda water treatment plant costing of rupees 14.50 crores. My government is aware the water supply billing issues, and I would like to mention in this August House that every week one day is earmarked to sort out the billing issues at all the subdivision office of the water supply division. वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान पावसा आदी करपाच्या कामांची माहिती घेवपा खातीर शासकीय अधिकाऱ्यां वांगडा रवींद्र भवनात बसका घेतली. ह्या बसकेक मुरगांवचो उपजिल्लोधिकारी दत्तराज देसाय, मुख्य अधिकारी जयंत तारी, नगराध्यक्ष दामोदर कासकर, वीज खात्याचो संयुक्त अभियंतो संजीव म्हाळशेकर, उजो पालोवपी दळ आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. पावसाच्या दिसांनी बायणां, वाडे ह्या वाठारांनी हुंवारावरी स्थिती निर्माण जाता. रस्ते पावसाच्या उदकान बुडटा. ताका लागून गाडयो चलोवप्यांकूय बरो त्रास जाता. देखून ह्या वर्सा खासा उपाय येवजण करपाची सुचोवणी दाजीन अधिकाऱ्यांक दिल्या. ह्यो आसल्यो गोमंतकाच्यो सकाळच्यो मुखेल खबऱ्यो. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक खंयच वचूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक TV.